आमचे 10 ते 12 तारखेक फेब्रुवारीचे म्हणजे 2 दिसांनी फिश फेस्टिवल आसतले, जेणे करून हे वर्सा करतले आमचे कंपालार पणजी 10 ते 12 तारखेक जातले आणि त्याच्या बरोबर सगळ्या डिपार्टमेंट जे कन्सर्न आहा तितक्याची रिव्ह्यू मिटींग घेतलेली. सगळ्यांक आमी हांगा आपयल्ले सगळी जी कन्सर्न आमकां लागता पळय PWD आसूं, हेल्थ आनी FDA, पुलीस, फायर, कारण आमकां वी आर एक्सपेक्टींग अराउंड अबाउट 8 to 10,000 स्टुडंट्स आनी हे मोठे लोक भुरग्यांक आमी हाडटा ते एक्वा हे आसतले, एक्वेरियस हे आसतले, प्लस लायफ नुस्तें आसतले, बाकीचे सगळे हे आसतले म्हणजे फूड कोर्ट आसतलो, बाकीचे फंक्शन आसतले, ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन, हे बारीक बारीक जे प्रोग्राम आहा हे भुरग्यांक आमी आकर्शण केल्ले. त्याच बरोबर थंयसरूय नवे फिश कल्चर जावं एक्वेरियस बाकीचे ट्रेनिंग दितले, दुसऱ्या स्टेटीचे प्रोफेसरांक बीन आपयला आनी हे सगळ्यांची हे घेतली कित्याक काळजी घेता की कसलेच वायट गोष्ट थंय जावंक जायना. त्या खातीर हेल्थ डिपार्टमेंटाचे डॉक्टर्स बीन स्टेशन आसतले, फायर ब्रिगेड स्टेशन आसतले आनी सगळे ट्रॅफिक हे कंट्रोल जावपा खातीर हे आमी केअर घेतलेले आहा. तुम्ही लायव्ह फिश म्हणले काय, सो ते लायव्ह फिश कशे गोंया भायल्यानूय अशें कोण घेवन येवपाचे आसा काय हय, कशें? तेंचे मेन गोंयांत आमचे लोकल फीश आसा पळय तेच, कारण हांगा तशें अजून जावना. आपले एक केरी आहा ते आसा पूण तशें पोसपी जाय न्हू आनी आमचो प्रयत्न आहा ते पोसपाक स्टार्ट जावंक जाय, गोंयांनी करूंक जाय. सो ते आमी दवरून ती टॅक्नॉलॉजी दाखयताले, थंय आमकां एक्सप्लेन करून गावताले. केरी आसा ते तुमचे गव्हर्नमेंटचे ना, केरी आमचे आहा आनी प्रायवेटूय आहा, चोणाक बिनाक पोसता ते प्रायवेट आहा. सो ते सगळे पळोवन ट्रेनिंग करून आनी आमी आमच्या डिपार्टमेंट डायरेक्शन दिला, जो हांगा येतलो तांकां ते सगळ्या सजमन सांगून करपाचें आनी जे काही इंट्रस्ट आहा तांकां आमचे ऑफिसर आमचे डिपार्टमेंट थंय वचून तांकां ट्रेनिंग स्टार्ट करतले. ट्रेनिंग आसतलें तांकां सगळ्यांक ताका स्पेशल खेडेगांवसून जे ट्रेडिशनल आहा त्या फार्मरांक ऑलरेडी इन्वायट केला आमी, थोडे बशी वयतले. तर तुमचे कडेन डेटा बीन कितें आसा? कारण पयलीं जेन्ना फिश फेस्टिवल जाला सो त्या फिश फेस्टिवला कडल्यान लोकांक कितें फायदो जाला जाल्यार तो तुमी म्हणटा ट्रेनिंग दिताले आनी कितें आसा, सो तेचो कितें डेटा आसा तुमचे कडेन म्हणल्यार कसो कितें? डेटा म्हाका दिसना कोणी आमी अशें सांगलें आनी कोणी आमचें रेलिगेशन केलें तुमी सांगताय आनी करताय. लोक फुडें येत जाल्यार आमी एका पांयार उबे आहा सपोर्ट करता. आमी प्रत्येक जेन्ना तुमच्या माध्यमान आमी लोकां पर्यंत वयता तेन्ना सदांच सांगता की आमी डिपार्टमेंटासून लोक तुज्या दारार येवन तुका ट्रेनिंग दिवंक तयार आहा. जर येयला कोण आनी ताका आमी दिना जाय जाल्यार येस आमी जबाबदार आहा. आमी येवकूच जाय म्हणून परत परत हे सांगता जेणे करून आमकां संदी जाय आनी आमी तेंच्या फुड्यान वचून तांकां ट्रेनिंग दिताले. परत आमी आतां नवें काडला की 3 गांवां एक करून आमचे सागर मित्र जे आहा तांकां तेंचे कडेन धाडून तांकां ट्रेनिंग दिवं येता आनी ती फुडली ट्रेनिंग आमच्या डिपार्टमेंटातून दिवं येता. थंय जशे स्वयंपूर्ण मित्र आहा तशेंच सागर मित्र आहा. सो तेंच्या माध्यमान आमी प्रयत्न करता. कोण एखादो जर अशें सांगलें की आपूण वयता आनी आपणाक कांय दिना, येस ती जबाबदारी आमची, खंय तरी आमचें चुकलां आमची. ना ते तुमी आता तुमी सांगता ट्रेनिंगा पुरते तुमी म्हणलें की ट्रेनिंगाची जबाबदारी तुमची, पूण ती ट्रेनिंग घेवन मागीर ते खरें फिल्डार तरी इम्प्लिमेंट जातले काय ना ते मागीर फुडें कशें कितें? आमी जी ट्रेनिंग दिता ते सेल्फ हेल्प ग्रुपाक टेलरिंग आनी बारीक मेणवाती करपाक ह्यो सबस्टेन्शियल सायटीचे एन्सिलरी आसता. आमी ट्रेनिंग दिता पळय तूं एंटरप्रेन्युअर जावपाक आमचें कितें आहा की लोकल फॉर लोकल म्हटलां त्यावूय माध्यमांनी बारीक बारीक लोकांनी इंट्रस्ट दिवंक जाय. हांव सदांच म्हणटा की कामा धंद्याक आसलो जाल्यार तेणे आपले 1-2 वरां गावता जाल्यार ते माध्यमांनी घालचें, कारण तें घालपाचें लोकांचें लट आसता. आमी सपोर्ट करपाचें, आमी तांकां परत 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 याद करून ह्या माध्यमांत वचचें म्हणून.